दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपाचे राजस्थान प्रदेश विधिमंडळ फुडारी भजनलाल शर्मा हांणी राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री जाल्यार श्रीमती दिया कुमारी आनी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हांचो पालवी मुखेलमंत्री म्हूण घेतलो आयज सोपूतविधी. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय CSR प्राधिकरणान राजभवनात आयोजीत केल्ल्या गोवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 कार्यावळीचे केले उक्तावण. INS गोमंतकान वास्को हांगा व्हडा दबाज्यान मनयलो नावीक दीस. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो आशिल्ले उपस्थित. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान घेतिल्ल्या उपायां खातीर देशाच्या खंयच्याच विमानतळाचेर जायना गर्दी. नागरी विमान येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगले. आमदार गणेश गांवकार हांणी धारबांदोड्या विकसीत भारत यात्रेच्या रथाक हार घालून दिलो येवकार. आता खबरो विस्तारान. भाजपाचे राजस्थान प्रदेश विधिमंडळ फुडारी भजनलाल शर्मा हांणी राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र हांणी तांकां अधिकारपद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. श्रीमती दिया कुमारी आनी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हांचो पालवी मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत विधी जालो. ह्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष JP नड्डा आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. लोकसभेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी आयज दिसभर विरोधी खासदारांनी गोंधळ घालून कामकाज करूंक दिवंक ना. ताका लागून दोनूय सभाघरांचें कामकाज आयज दनपार 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. जेवणा उपरांत दनपारा पर्यंत 3 वरांचेर बसका जाली तेन्ना सभापतींनी परत विनवणी करून सुद्धा खासदारांनी बोवाळ चालूच दवरिल्ल्यान लोकसभेचे आनी राज्यसभेचे कामकाज सोमारा 11 वरां मेरेन स्थगीत दवरलें. प्रल्हाद जोशी हांणी ह्या संबंधात आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है. ठीक है, स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं. तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन. इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे. इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है. दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली. गोंय CSR प्राधिकरणान गोवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 ही कार्यावळ राजभवनात आयोजित केली. ह्या कार्यावळीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की कोविड महामारीच्या काळांत उद्देजकांनी आनी आस्थापनांनी सरकाराक आनी लोकांक भरघोस मजत केल्या. उद्देजकांनी केंद्र सरकाराक तशेंच गोंय सरकाराक आनी लोकांक कोट्यांनी रुपया मजत निधी म्हूण दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत हे सपन पुराय करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करूंक जाय. उद्देजकांचे काम फक्त देशाच्या उदरगतीक हातभार लावप न्हय तर समाजातल्या लोकांक वयर सरपाक मजत करपाचें आसता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Being the Chief Minister, I understand the critical role that the businesses or the various corporate houses deliver in our society. They are not just causes for the economic growth, but also have the responsibility to contribute to the well-being and upliftment of the deprived communities. That is how the role of the corporate social responsibility become the important one. However, I believe that the positive impact through my decision is the priority and the purpose. The inclusive leadership and contribution by diverse and influential group committed to cause is the key to the positive impact which I am aiming at. The corporate social responsibility is not just the moral obligation, but is also the strategic imperative for the businesses to build
trust, enhance the brand reputation, and create a long-term value for all the stakeholders. INS गोमंतकान वास्को हांगा नाविक दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीन गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो, नाविक दळाचे अधिकारी अजय थिओफिलिस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार नाविक दळाचे विमानांनी संचलन केलें. ह्या वेळार उलयतना गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें की भुरग्यां मदीं राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत करपाक प्रयत्न करूंक जाय, कारण ह्या देशाचो फुडार आयच्या तरणाट्यांचेर निंबून आसा. Navy Day celebration seems to be very fine, and our national integration is concerned. The program of the kids, of course, inspired us for the integration of our country, patriotism to be inserted in the students, and of course our school is also. I'm especially congratulating the school students and teachers and those who has given training to them. Our future is dependent on that new generation. 25 crores of people in our country are below 25 years. So our Bharat's future, we are fast moving, developing to become the first country in the world in 2047. I think our expectation. And for that process, these types of programs are giving more enthusiasm, especially Foga. I am congratulating. He is also under his leadership. He has done everything. I congratulate everybody, and public also very much expecting from the Navy here. पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो आणि आमदार कृष्णा साळकर displaying our real powers in defending our country. Navy plays one of the biggest roles, and I must compliment all the Admiral who is here, along with all his colleagues, for having a very good functioning, showcasing what actually is the potent behind the naval presence in Goa and elsewhere, playing a very pivotal role in defending our country. खुबश्यो गोष्टी आमकां ज्यो खबर पसून नाशिल्ल्यो तांच्या शिप्सा नासून नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी जाणें आज आमकां एक शॉर्ट फिल्मान दाखयल्यो. म्हणजे नेवी आमच्या देशाचें रक्षण करताच, पूण इवन सिविलियन लायफान नाल्यार सोशल लायफान ते कितलें काम करता. आमच्या गोंयांत तांचे 2 बेजीस आसा आनी ते सगळे आमच्या देशाचें एका वटेन रक्षणूय करता. पूण आमच्या सोशल लायफान आमच्या सिविलियन्सांक कितें जाय, एक ऑर्फनेजीक ताणें डीप फ्रिजार दिवप, नाजाल्यार स्कुलान वचून अवेरनेस करप, नाजाल्यार खंयच्याय स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडून नेवीन कितें ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, कितें आसा हें सगळें दाखोवप. हें एक दाखोवन दिता की आज गोंया भितर न्ही देशा भितरूच नेवी आनी सिविलियन्स हे एका बरोबर मिसळून कॉर्डिनेशनान रावता. आनी हाचो प्रत्यय आमी आज सकाळींच पळयला, जेन्ना आज एक 42 year old प्रॉब्लेम जो आशिल्लो आज मंगोरील भागात, ते नेवल ऑथॉरिटीजान येवन आपले लँड दिवन तांकां रस्तो बांदपाक एक हें केलो आनी खंय तरी एक एग्जाम्पल सेट केलां की आमी बी नेवल जे ऑथॉरिटीज आसात ते सिविलियन्सा खातीर तितलेच फुडें सरून काम करता. त्या खातीर हांव नेवल ऑथॉरिटीजांचे खरोखरच आभारी आसा. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाच्या उपायांक लागून देशाच्या खंयच्याच विमानतळाचेर गर्दी जायना अशें कळटा. नागरी विमान येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें की गर्दी कमी करपा खातीर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दळाच्या अतिरिक्त जवानांक तैनात केल्यात, तशेंच प्रवेशद्वारांची संख्या वाडयल्या, अशे तरेचे वेगवेगळे उपाय केल्यात अशें तांणी सांगलें. 2024च्या अखेर मेरेन 38 विमानतळाचेर DG ॲप चालू जातलो, जातून 95% प्रवाशांची सेवा करपाची तरतूद आसा अशी माहिती मंत्री सिंधिया हांणी दिली. 16 airports in total were taken on board on the 12th of December, and we started working at what the causes for congestion were. We started working on a schematic as to what the parameters should be for each touch point, and post our initial exercise we had a meeting with the Home Minister, and along with him we decided that we must have international benchmarks that are put in place in terms of capacity
at each one of these touch points. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसर. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. भारताची अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 अरब जाल्या. फाटल्या 9 वर्सांत खूब विकास जाला. भारताची अर्थव्यवस्था 10व्या स्थानावेल्यान 5व्या सुवातेचेर पावल्या अशें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आज जो इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है वो अगले 1 साल में इट विल रीच $3.2 बिलियन. Bharat today is the 5th amongst the spacefaring countries to have end-to-end capabilities in space research and development. We have over 400 private space companies, and today we rank 5th globally in the number of space companies. विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज धारबांदोड्या पावली. आमदार गणेश गांवकार हांणी रथाक हार घालो आनी धारबांदोडेचे सरपंच बालाजी गांवस हांणी नाल्ल फोडून कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार गटविकास अधिकारी आदर्श नायक, भलायकी अधिकारी डॉक्टर संदेश मडकयकार, किल्लपार दाबाळचे सरपंच दामोदर मांद्रेकार, स्वयंपूर्ण मित्र मंगलदास गांवकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. सरपंच बालाजी गांवस हांणी सरकारी येवजण्यांची म्हायती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखालच्या भाजप सरकारान चलणुकेत हाडिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांचो लाभ तळागाळांतल्या लोकांनी घेवचो असो उलो आमदार गणेश गांवकार हांणी मारलो. प्रत्येक मनीस हांगसरलो विकसीत जावपाक जाय. हांव विकसीत जावपाक जाय, आमचो सरपंच विकसीत जावपाक जाय. सगळें विकसीत जालें जाल्यार विकसीत भारत जातलो. आनी तो विकसीत भारत जर जालो जायत तर संकल्प कोणाचे? आमचो संकल्प म्हणजे कितें? की म्हाजो संकल्प जावं मॅडमीचो संकल्प जावं तो संकल्प न्ही, सगळ्यांचो संकल्प. अशा पद्दतीची ही योजना आनी विचार आनी पंतप्रधान मोदीजीन हें करून हें केल्लें आसा. आनी हें करता आसतना आमकां गोंयांत पर्टिक्युलरली सगळ्या वाठारांनी आदार करपाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेजी टीम, तेजी लिडरशीप अंडर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता. मी लाभार्थ्यांनी बालवाडीमध्ये माझं नाव दिलं होतं. टीचरनी आता एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेला आहे. त्याच्यावर त्या सगळी इन्फॉर्मेशन आम्हाला पाठवत असतात. म्हणजे राशन केव्हा आणायचं, कुठले हेल्थ चेकअप असतील, प्रोग्राम्स असतील, मुलांचं काही असेल तर ते सगळी इन्फॉर्मेशन आम्हाला त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवत असतात. आणि आम्ही जर काही गेलो नाही काही कारणानं तर आम्हाला त्या पर्सनली कॉल करून सुद्धा सांगतात. तेव्हा आम्हाला राशनमध्ये चवळी, मूग, डाळ, मीठ, तेल, नाचणी अशा प्रकारचं देत होते. पण आता ते बंद करून आम्हाला त्यांनी पावडरचे पॅकेट देत आहेत. मग टीचरने आम्हाला बालवाडीमध्ये बोलवलं आणि त्याचा एक डेमो दाखवला की त्याचे लाडू कसे बनवायचे, खीर, उपमा त्याचं कसं बनवायचं ते दाखवलं. मग आम्ही मुलांना आता तसं करून घालत आहे आणि मुलं आवडीनं खात आहेत. त्यामुळे मुलांचं हाईट आणि वेट खूप छान आहे. त्यासाठी मी WCDची खूप खूप आभारी आहे. आणि मोदींच्याकडून मला BMW-YYची स्कीम मिळाली आहे 5,000ची. त्याबद्दल मी मोदी सरकारचं खूप आभारी आहे. म्हाका घरूच नासुलें, सायडी पाट्यान कशें रावतालें. मागीर ते ही स्कीम दिल्ल्या हांवें घर बांदलें, सादारणशें बांदलें. म्हणून हे हेजेर मागीर घर जालें ना. म्हाजी फॅमिलीन मातशें आदार दिवन इल्लें ल्हानशें घर बांदलें. म्हणून आतां हांव बरें सुशेग आसा घरा बद्दल.
आणि हे आतां हे स्कीम दिल्ल्या ती हे मोदी सरकाराची देव बरें करूं म्हणटा आनी हे सगळ्या स्किमी आमची घरा पावयसर तेंच्याय बी सगळ्यांच्या देव बरें करूं म्हणटा. अटल आश्रमांतल्यान पयशे घेतले हांवें म्हाजे घर सारके केले मोदीन दिल्ले ते देव बरें करूं. स्कीम घेतलेली आसात ती म्हाजे पर्यंत पावली आसा ते पयशे घेवन हांवें बारीकशें घर सादारण म्हाजे रावो सारकें केलें तेतून हांव सुशेग आसा. तशेंच हांव मोदी सरकाराचे जावं आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव मना पासून आभारी आसा. तशेंच जी स्कीम म्हाज्या पर्यंत पावल्या ती स्कीम प्रत्येक आमच्या गोरगरीब बायलां पर्यंत पावोवची ही आमच्या सरकाराची तशेंच मोदी सरकाराचे हांव. नक्षलवाद्याविशीं NIAन धाड घाली. बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेशांत 26 जाग्यांचेर आतां मेरेन धाड घातल्या. TMC फुडारी महुआ मोइत्राची संसदेतली सदस्यता रद्द करपाच्या निर्णयाचेर आव्हान करपी याचिकेची सुनावणी 3 जानेवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्या. एथिक समितीच्या अहवाला उपरांत लोकसभेंतल्यान तांकां निष्कासीत केल्ले. तटरक्षक दळाच्या अस्तंत विभागाचे इन्स्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा हांणी काल आनी आयज गोंयच्या तटरक्षक दळाच्या मुखेल कचेरेक भेट दिली. गोंयच्या तटरक्षक दळाचे अधिकारी डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल अरुणा बोस हांणी तांकां येवकार दिलो. गोंयांतल्या तटरक्षक दळाच्या प्रशासनाचो नियाळ घेवपा खातीर भीषम शर्मा हांणी ही भेट दिल्या. या भेटे वेळार तांणी गोंयच्या तटरक्षक दळाच्या विंगड अधिकाऱ्यां कडेन भासाभास करून तांच्या कामकाजाचो नियाळ घेतलो. या भासाभासेचो केंद्रबिंदू तटरक्षक दळाच्या प्रशासनान कशी सुदारणा हाडप हाचेर भर दिवप आशिल्लो. तिसवाडीतल्या ग्रामपंचायतीच्या तालुका नोडल अधिकाऱ्यांक ग्रामस्थांच्या फायद्या खातीर 3 भाषणांचे आयोजन केला. तिसवाडीतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी ही भाषणाची कार्यावळ जातली. सौर उर्जे संबंधान ग्रामस्थांमदी जागृताय करप आणि तांकां सरकारी येवजणेची म्हायती करून दिवप हो ह्या भाषणाचो हेत आसा. केडाचे सदस्य सचिव अनुपा खोर्जुवेकार ही सकाळी 10 ते 11 मजगती ग्रामस्थांक ही म्हायती दितली. राष्ट्रीय युथ पुरस्कारांत विजेतो गुणाजी मांद्रेकार हे सकाळी 11 ते 12 मजगती भलायकी संबंधान म्हायती दितले. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? हाँ. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर तशेंच ग्रामीण वाठारांत रोजगार उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतून पर्यटन खात्यान होम स्टे आनी ब्रेड अँड ब्रेकफास्ट ही येवजण अधिसूचीत केल्या. पयल्या पावंड्यार 7 तालुक्यांतल्या नागरिकांक तांच्यो घरांतल्यो कुडी पर्यटकांक भाड्यान दिवपाक मेळटल्यो. हाचे खातीर नोंदणी करपी पयल्या 100 घरमालकांक 2.5 लाख रुपया मेरेन लाभ मेळटलो. ही येवजण सध्या सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, दिवचल, फोंड्या, केपें आनी काणकोण तालुक्यापुरती मर्यादीत आसा. घरमालकांक तांच्या घरांतल्यो उण्यांत उण्यो 2 जाल्यार चडांत चड 6 कुडी भाड्यान दिवपाक मेळटल्यो. अशी सेवा दिवपी घरमालकांक पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी करप गरजेचें आसा.
खेरीज गरजे प्रमाण अन्न आणि वखदा प्रशासन तशेंच अबकारी खात्याकडेन फावो ते परवाने घेवचे पडटले. होमस्टे दिवपी पर्यटकांक बऱ्या दर्जाचे सोयी सुविधा दिवप अपेक्षित आसा. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती T20 खेळामाळेंतलो तिसरो आणि निमण्या खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयले आणि माळ 1-1 बादाबाद राखली. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गान राती हो खेळ जालो. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. भारतान पयली फलंदाजी करून 20 षटकांनी 7 गडी वगडावन 201 धांवड्यो काडिल्ल्यो. मात यजमान दक्षिण आफ्रिकेचो पंगड 95 धांवड्यो काडून बाद जालो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.8 सेल्सियस जाल्यार उणेंत उणें तापमान 22.1 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भाजपाचे राजस्थान प्रदेश विधिमंडळ फुडारी भजनलाल शर्मा हांणी राजस्थानचे नवे मुखेलमंत्री जाल्यार श्रीमती दिया कुमारी आनी डॉ प्रेमचंद बैरवा हांचो पालवी मुखेलमंत्री म्हूण घेतलो आयज सोपूत विधी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय CSR प्राधिकरणान राजभवनात आयोजीत केल्ल्या गोवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 कार्यावळीचे केले उक्तावण. INS गोमंतकान वास्को हांगा दबाजांत मनयलो नावीक दीस. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर, पंचायत मंत्री मोवेन गुदिनो आशिल्ले उपस्थित. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान घेतिल्ल्या उपायां खातीर देशाच्या खंयच्याच विमानतळाचेर जायना गर्दी. नागरी विमान येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. आमदार गणेश गांवकार हांणी धारबांदोड्या विकसीत भारत यात्रेच्या रथाक हार घालून दिलो येवकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचे नल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.